वास्को जुवारी नगरात फाटल्या दिसांनी घर फोडूंक आयिल्ल्या चोरांनी वास्को पुलिसाचेर फारपेट केल्ल्यान लोकांच्या मनात भय निर्माण जाल्या। सध्या गोयचे पुलीस लेगीत सुरक्षीत ना अशी खंत समाज वावुरपी तारा केरकर हिणें उक्तायल्या। राज्यान कायदो आनी सुवेवस्था सारकी नाशिल्ल्याचो आरोप लेगीत तिणें ह्या वेळार केला। देखून सरकारान कायदो आनी सुवेवस्थेचेर लक्ष दिवपाची मागणी तारा केरकरान केल्या। कोणी तरी म्हणजे चोर जे आसा तेंच्यांनी पुलिसाचेर गोळीबार केलो म्हणजे हेचो अर्थ हो आसा की आज पुलीस डिपार्टमेंट सुद्धा सुरक्षीत ना पुलीस डिपार्टमेंट। आमी पयलीं म्हणटाली बायलां हांगा सुरक्षीत ना, पण आतां पळयलें जाल्यार पुलिसूय हांगा सुरक्षीत ना। ह्या गोंयान ह्या सरकाराच्या भितर म्हाका अशें दिसून येता की कोणूच आमी सुरक्षीत ना। अरे एका वेळार पुलिसांक पळयल्यार लोक भियेताले, आज पुलिसांक भियेना। कायदो आसा तो इतलो ढळढळीत जाल्लो आसा। एखादे चोराक धरले आनी तेजे कडेन कांय मेळोंक ना, कोर्टान मेळ्ळो जाल्यार कोर्टान जर तेणें सांगलें जुइजाक की म्हाका पुलिसांनी मारलो जाल्यार पुलिसांक शारो मेळटा की तुवें कित्याक मारलो ताका म्हणून। हांगा कितले जाणां पुलिसांक अशें आसा की कोर्टान ते लोक केस घालतात एक्यूज बिक्यूज कोणा आहा ते, आनी वयल्यान पुलिसांक फायन भरचें पडटा। पुलिसांक फायन भरचें पडटा कितें रॉंग केलें म्हणून। म्हाका एक सांगपाचें दिसता की पुलीस जर मातसो सुद्दां जर धाक लायना जाल्यार कशें कितें जातलें। धाक जर लायना जाल्यार कशें जातलें, काम कशें जातलें। पुलिसांचो हो धाक खरें म्हणजे जाल्यार आसपाकूच जाय। आज पुलिसांचोय धाक कोणाक ना, ह्या पॉलिटिक्स लोकांचे नाका जालें काम आसा, हे सगळें आसा। हेका लागून आज गोळीबार चालू जाली।